गुड इव्हनिंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरे आहे सगळं आता तुम्ही सगळी बरे आहे म्हणून. आणि आता ते 6:30 झाले 4:30 झाले आणि आम्ही ते बाईक होते सॉरी 4:30 नाही 3:45 झाले आहे 4:30 आणि आता स्वतः माशा होते बाईक स्वतः म्हळ्यार मातशा मारगांव येता मारगांव मातशा काम हा मातशें कितें घेवपा जाय शॉपिंग करपा जाय थोडेशें उरलो आमी गेले कित्याक आतां तुमकडे खबर आसतली आमी गेलो बाब जालो आसलेलो आनी बाबा गेलो आजून फेस रिवील केलो ना. काही जाणांन मेसेज घाताय फेस रिवील कर म्हणून. सो फेस रिवील येन्ना करपा ना मातशा टायम घेता. सो थोडे कडेन खबर आसतलें कित्याक कोना तो तेका लागून आनी मातशें आतां मारगांव वयता ते मातशें रेडी करून दवरलो आहाय ते आनी आमगे सगळें मसण आसता घरा निवळ म्हणून आसता तेका लागून म्हाका दाखोवपाक कितें दाखयता सो पयलीं 2-3 फावट चिंतूंक पडटा आनी तेय सार करूं जाय म्हाका मागीर हेचें कितें जालो आहा ती निकळायन दवरलो आहा ती हांव करता सारकी ती करूं जाय हाल्या ना जाल्यार मागीर सायन चोवपा जाय करपा जाय कित्याक नाजाल्यार बायक नाजाल्यार त्रास जाता मातशें तेका लागून. सो आतां मारगांव वयता आनी मारगांव मातशें मार्केट दाखय तुमकां सो चोय मारगांव मार्केटाचें. सो आतां थंय जाला रेडी आनी तुमकां जाय दीस जाल्यार तुमकां एक सांगपा आसलेलो सांगपा म्हणजे एक दाखोवपा आसलेलो बट ते कित्याक लागून ते हांवें दाखोवना साम प्रॉब्लमा लागून हांवें दाखोवना. सो तुमकां ते आज दाखयता रिलीज करता आनी ती म्हणल्यार आमी थंय पयर गेलोली फाटीं बायक न्यू ही आमी न्यू बायक गेल्ली डिओ हिंगा शोरूम आसा घेता तो काडलो हा व्हिडिओ तो मागीर दाखयतलो. सद्या आतां जस्ट नॉर्मली दाखयता तुमकां थंय आयज आमी गेल्या डिओ आता डिलिव्हरी घेयल्या धाकटोसो व्हिडिओ काडला मागीर तो घालतले. थँक्यू. सिक्युरिटी जाली चेक आता ही वयता आपल्यागे घरा. थँक्यू. ही बायक गेल्ली आमी न्यू आनी ती गेल्ली म्हळ्यार हांवें गेलो ना म्हगे ती भावान गेल्या व्हडल्या भावान. सो ते गेल्ली आनी आतां हांव तीच घेवन वयता मारगांव कित्याक म्हाका सामान म्हगे घेवन गेलो जाल्यार म्हाका सामान कांय हाडपाक मेळना तें आतां तुमकां खबर आसतली. आनी सेकंड रिजन म्हणटा तें म्हाका मातशें सामान दवरपा जाय पांया कडेन तेजे आयलें जाल्यार कोणाक मनशां व्हरपाक पडटा पूण मनीस आहा म्हजे बारा आज मनीस आहा म्हळ्यार ते तेका खंय आतां तेजेर बसोन येना हेल्मेट हाडून गेले ए तूं कित्या हितू कित्या हितू कित्या कट तेगे हेल्मेट काड तेगे म्हाका कितें हेल्मेट आनी गेलो आनी म्हजे बार ते मॅडम येते आमगेली ते मॅडम म्हगे पांया कडेन मागीर मुखार थिंग घाता तें घातो कितें नाका तें काड समजें दोन बेगी. सो तेका थोडें सामान घेवपा जाय सो तेका दोगांयनी वयताय आनी तेका म्हगेलेचेर बसपा मातशें ऐसा प्रॉब्लम जाता तेका लागून बसत तेज्या बायकाचेर पूण मातशा खबर आसता तुमकां तेका लागून ते बसना त्या बायकाचेर एसांनी. सो आनी थोडे दिसांनी ते बसतले. सो आतां वयता मारगांव. सो आतां मारगांव पावन ते पयले एंट्रेस बॅप्टिजमा आनी सिलेक्शन करता मॅडम येते सिलेक्शन करता आतां आमी थंय पावले मडगांव आनी आतां आमी वयताय काटेरां आनी म्हगे काटेर हांव एकूय काटेर वयता गेले जाल्यार आनी थंय जाल्यार GM काटेर. तो GM काटेर म्हळ्यार तुमकां खबर आसतलो GM काटेर गांधी मार्केट म्हगे तो काटेर हिंगा येयलो जाल्यार तूं समज व्हडलो व्हडलो ब्रँड आहा घात शर्ट पॅन्ट रोप न्हेसत तो म्हगे GM थंय बाबा इजी तुमकां डिबेट सकयल मार्केटा वयता चयता खंय कितें बसप तें मागीर दाखयता तुमकां सद्या मार्केटा वयता. गिराक येयलो म्हळ्यार पासून गिरायकां सुट्टाय आंबे आनी केळी हाय मोबायल चोवपा बिजी लोक केळी आनी हाय ते आंब्याचे आनी ही ते गेली कोण गो माश्यान ते गेले माश्यान आनी ते गेले ते खंय मेळटा आंबे केळी आनी पासून वेपार आसता पूण आज ना खबर आसलो आमगे मॅडमचे वयतीच मुखार
और रोप नहीं हिंगा बरीच होता तो आम घायल मोटरी आम बाबी डूज मी कोणा काही कोणा आता मोर येते ये भैया भैया को आमकाकडे भैया कोणती जवानी भैया भैया पुलिस तोंड लागते पुढे तोंड लागते आता हिंगा भैया भैया कोण एकट्या दिन जाल्या दुसरी दाम धावून येते भेटक नाव सगळ्या मुडीचे नाही आता मागतो पाहिजे काय दाखवलंय का आजची औषध दाखवलंय तू आजची आहे तू काय म्हणजे याकीच बस नाही तो आता फायनल ते केलं इथे बघताय आता एक घेता सांगितलंय मला आणि किती रे आणि आम्ही काय आणि पेडल्याची साईड दाखवला काय सो मागीर थिंगसान मडगांवसान आमी गेलोली मातशा विशाल मार्टा सो विशाल मार्टाक थोडें शॉपिंग करपाक जाय आसलोलें आनी थिंगा आनी चड व्हिडिओ काडना कित्याक आमी मातशा हरी हरी येयले कित्याक बाब घराक आहलो न्ही तेका लागून आनी आतां आमी विशाल मार्ट भोंवताय विशाल मार्टान चयताय कितें गॅपा मेळटा काय म्हूण आनी एक्चुअली हिंगा वॉयस ओवर गायला कित्याक हेका लागून थिंगा एक्चुअली हांव उलयलोलो बट मुगे थिंग जालें थिंग ते थोड्या कडेन खबर आसतली विशाल मार्टानू बॅकग्रावंडा म्युजीक चलता तेंगे म्हणजे तेंगे ते म्युजीक चलत चोय सो ते म्हाका कॉपीरायट लागता सो कॉपीरायट लागत म्हूण तेका लागून हांवें हें केलां तेका लागून हांवें म्यूट केलो तो आनी हांव हिंगा वॉयस ओवर घालता आनी हांवें सोदतालो एक कितें गिफ्ट बरोसो म्हाका मुगेल्या एक फ्रेंडाक दिवपा जाय आसलो गिफ्ट वेडींग गिफ्ट सो तेगेलें वेडिंगा सो तेका लागून हांव गिफ्ट सोदपाक गेलोलो आतां डिसायड कोताय आमी कितें घेवपा तें म्हाकाय कांय कळलो ना हांव तेका विचारतालो खंयचें घेया गो कितें घेया गो कोन्न सो कोन्न कोन्न मागीर फायनली आमी एक सिलेक्ट केलोलो बरें वखदान केला तरी जाल्यार आनी हिंगा ते भुरग्यांक गेलो खेळ आहलोलो बरें वखदान मागीर थिंगसान एक सिलेक्ट करून घेवन येयला आमी गिफ्ट आनी ते मातशें मागीर मुखार तुमकां हांव दाखोवपा मुखार गेलोलो ते प्लेट आहा हिंगा बॉल आहाय हिंग मुखार आनी कितें हांगा आमी चोवपाक गेलो बट ते सायडीक कांय मेळना म्हाका मागीर हांवें खंय सायडीक परत येयलो हे सायडीक चोयलो आनी हिंगा हांवें मागीर थिंगसान मातशें आमी येयलीं थंय हँड टॉवल आनी चोवपा बिश्टे टॉवल बिश्टे चोवपा येयलोलीं बट बरें अशें करून घेवपाक गेल नाय जस्ट हांव चोवपाक गेलोलो तुका दाखोवपा लागून पूण गेल आनी ते हिंगा हँड टॉवल चोयता किलो बरें आहाय न्ही थंय म्हाका बरो दिसलो असो तोच थिंग दाखयलो तोच आनी ते कार्टुना बी आहाय थंय बारके भुरग्यांक ते कोणाक जाय जाल्यार 99 एक हय सगळे 99 आनी ते 80 हे हांगा सोफाचे ते सोफा पिलो किता 99 हा मरे ते आमगे घरान चलपा नाय सो आता ते शॉपिंग करून येयला जालें घेयलें सामान आनी आतां वचपाचें सोमतें घरा आनी गरम जात केसलें सामकें भायरान सरपाचें आसा वत सामकें क्रिकेट सो आतां घरा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां घरा वचून कित्याक थिंगा आनी हालत ना सो आमी गेलो मडगांव येता म्हळ्यार ते एकल्यान हाडले कुल्ल्यो आनी कुल्ल्यो हाडल्याय धाकले भावन दोंग काड गे दोंग म्हणलो गे दोंग काड दाखय ते किती वेळ राट गे थिंगा जर आतां कुल्ल्या दिवपाचें शेक आमगेली ते येतले गे कितें करता शेक कोता खूप माना शेक कर गे चेरा आमगे एक एक चेंज करूंक जाय शेक कर गे तू मारला की तू एकले एक पसपाड पण आमगे शेक केलं जाल्यार ग्रेवी तरी येवपा मेळटो न्ही गे ना गे ट्यूब मारले एक तरी पडटली गे चोय गे शेक कर तू आता एक मोठे दोंगा किती दाखय आता मोठे दोंगा काढ दाखय तेच मिर हा त्यांची गाण केला रे ते मिर पावत तेंगा
ते दे हा ना बरं द्यायची बघ बरं किती कोती कर ती कोत खंय तेन्ना म्हळ्यार मागीर दाखयता तुमकां सो ते आतां आयलो आनी हांव गेल्लो मातशें खेळोंक साद आतां येयला घरान बी सगळें सायज मातशें दुखत अशें आनी जेल बी न्हीद न्हांवन बी समजो जेयलो आनी आतां वयता न्हिदपाक आनी हो व्हिडिओ काय खबर करता समजता तुमकां आमगेलो व्हिडिओ लायक जाला सो आयज मातशें बारीक काडला व्हिडिओ आनी जर तुमकां आमगेलो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कर आनी म्हज्या चॅनलाचेर जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कर सो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ एज रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट